मोगळा भाव भयणो, मेलेल्यांचो देव न्हय तो बोगोर जिवियांचो देव. हे सादुसी ते फुडारी जुदेवांच्या सॅनहिड्रनांत ते राजकारभार चलयताले. तांचो समज की वयर स्वर्गार संवसार वयर स्वर्गार आसा आनी मेल्ल्या उपरांत ते नव जिवीत ताचेर बावळ दवरून आसले. जेजू सांगता तांकां देव जिव्यांचो देव, मेलेल्यांचो न्हय. आमकां हे पुनर्जिवनपण जे मेळटा ते आमी ह्या संवसारांतूच तयारी करता. म्हणजे संवसारी जिविताची तयारी, पुनर्जिवनपण जिवीत जिवंक थंय तें आध्यात्मीक जिवीत. थंयसर लग्न करची गरज ना. संवसारांत जें जिवीत जियेतात ते आमी स्वर्गार मेल्ल्या उपरांत जियोंक गरज ना. तें आमचें सासणीक जिवीत, सासणीक कुशालकाय आमकां देव बासायता. तर जायते पावटी इतलें सोंपें न्हय. देव आमकां कितें सांगता, आमचें जिवीत कशे भाशेन जावंक जाय तें जायते पावटी आमकां संवसारांत जिवितांतूच अनुभवंक मेळना. मरो पर्यान आमी सोद करता देवाक आमच्या जिवितांत कितें जाय. तरी केन्ना केन्ना आमकां शेवट पर्यान सोजमना. पूण अखेरीस आमी जाणो आमी देवाची भुरगीं, देवान आमकां जीव दिला. तो देवाची प्रोसेसा करून, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग करून आनी सांत पॉलान सांगला ते भाशेन क्रिस्ती तत्वां वरवीं इगोर्ज जे आमकां शिकयता त्या गुणां वरवीं आमी आमचें जिवीत जियेलें जाल्यार हें सासणीक जिवीत आमकां जियोंक अनुभवंक मेळटलें.